गोल कोणात पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पावसायबा तूं म्हाका पावसायबा गोल कोणात पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पावसायबा तूं म्हाका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ली एन न्यूनीस. ताचे बरोबर आमी देवाक दिन वाचुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया दिनुश आरावजो आनी जोसेफिना डिसोजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. सगळें बरेंपण आमकां दी म्हूण मागुया. बोध करून आमच्या देशाक आमच्या राज्याक सगळें बरें तें दी आनी वायट आसा तें काडून उडय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. रिच्या भाव भयणींनो, हे खोरेजमाचो काळ वायट आसा तें आमच्या जिवितांतलें सोडून दिवंक आमकां आनीक एक उत्तेजन. पूण आयच्या दिसाक न्हयच फकत वायट सोडूंक पूण आमी बरें तें करूंक आमकां आयज उलो मारता. जायते फावटी आमी बरें करपाचें सोडून दिलां वो बरें करूंक आमी फुडें सरूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तूं तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाक सुरांत सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात पात्र मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पासकांचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोडवणेन अपराचीत काळ समोरमता. ती दोडवण जण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नोस्तो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत. म्हज्या आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ताव घेतलोय तुजे मुखार उबो सायबा कोण उत्तलो. पूण पातक भोगसणें मेळटा तुजे सवें म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. जबाब तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फातोड पावत राखणो आशेन आसता. तेवोन म्हजो आत्मो दोनयांक आवडेवून रावता. जबाब तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परमेश्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारोणाची बोत्ती. जबाब तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. इस्रायला आतां सोर नोश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब
तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमची सोगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सोर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रियांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका. जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या बाबाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या बाबाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय. ना जाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भणकोणीन पडशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, निमणी दमणी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, देवाचें उतर आनी आमचें जिवीत. आयज देवाचें उतर जें कितें सांगता तें आमच्या जिवितान आमी पडत जाल्यार घडये जायते पावटी दिसता अरे अशें जायच ना, उरफाटें तें जाता. जरी तर कोण पातकांत आसा आनी आनिकूय पातक करीत रावता तो मरोच ना. जे कोण वायटांत आसात ते आजून पासून आसात. जायते पावटी आमी घडये असल्यांचेर शिराप पासून घालता. भोव करून ह्या दिसांनी जे कोण आमचे सृश्टीचें पाड घालतात, जे कोण आपणाचीच पदवी चलोवंक सोदतात, दादागिरी करतात, तांकां घडये आमी शिराप घालता. मरोच नात, कांयच जायना तांकां. वो ज्या कोणा लागीं चोरयेचे नागवणीचे दुडू आसात तांचे भरत आसात, काबारूच जायना. पूण आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगलां जो कोण पातकान जियेता तो मरतलो. दुसरी गजाल, जायते पावटी आमी पळयलां कोणूय आपलें जिवीत बदलता. वायट मनीस आसलेलो पयलो, बरो जालो, बरो सोरो पियेतालो, आतां सोरो सोडला आनी असले मनीस जायते पावटी मरतात. आनी आमी पळयता काय बरें ताणें आपलें जिवीत बदललेलें आनी हो कशे भाशेन मेलो. असले प्रश्न जायते पावटी घडये आमकां आसतले. ह्या प्रश्नांक घडये जाबाब आमचे लागीं ना. पूण खरेपणी जे कोण आपल्या वायटान आसात ते घडये कुडीन जिवे आसात पूण भितरल्यान मेल्ले आसात. तांकां जिवीत ना. जे कोण आपलें जिवीत बदलून घडये तांकां जिवितान उणेपण आसा पूण भितरली एक खुशालकाय आसा. आनी ह्या पासत ते मरूंक ना, ते जिवे आसा. आनी जरूय कुडीन मेले तरी पूण स्वर्गार देवा बराबर सदांच जियेतात. म्हणटच आनीक ते केन्ना मरचे ना. हें आश्वासन आयचें देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या पासत वायट करपाचें आमी सोडप एक काम गरजेचें, जाल्यार दुसरे वाटेन आमी बरें करप एकदम गरजेचें.
आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एक ल्हानशें आमच्या मुखार दवरता. कोणाय लागीं तुजे संबंद बरे नात, वो केस्तांव जाला, वयर सकयल जाला, कसलोय टोंटो उपरासला तुमचे मदें, जाल्यार ते कोर्टान वचप पासून वो न्याय सभे मुखार उबे रावप पासून मुखार वनाकात. तुमचे मदें उलोवन तो थंयच काबार करात. आनी हीं उतरां आमचे मदल्यान कितल्या जाणांक आयकून घेवन ती मानूंक जातात गाय. चडशे फावटी आमी रावता हांव कित्याक तो कोत्तलो, तेका जाय जाल्यार माफी मागून दी, तेका जाय जाल्यार सॉरी म्हणून दी, हांव कित्याक हांवें कितें वायट केलां. जायते फावटी आमचें मन असलें आसा आनी ह्या बोवाळान जो कोण वायट केला तोय मुखार सरना आनी जाचेर वायट जाला तोय मुखार सरना. आनी वर्सांची वर्सां असली आमची झगडी क्रिस्तांवां कडेन चालूच आसात. आमकां घडये व्हरून बणकणीन घालूंक ना, पूण भितर एक आमी बणकण बांदलेली आसा रागाची. त्या मनशाक पडत जाल्यार राग येता भितरल्यान जावन, त्या मनशाक पडत जाल्यार ताका मारूंक दिसता वा ताका वायट करूंक दिसता. बणकणींत आसा. जरी आमकां नितीदाराच्या हातान घालूंक ना, शिपायांनी आमकां व्हरून बणकणीन घालूंक ना, तरी पूण आमचे भितरशी आमी बणकण बांदल्या ती चड ही भायली बणकण आसा ताच्यावन चड डेंजरस. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया. वायट करपाचें सोडून बरें आसा तें आमी करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी बरें करूंक मेळ्ळलो दर एक सयेक आमी जाता तितलो नेटान घेवया. आनी हे भाशेन आयच्या दिसाक आमच्यान आनीक एक पुण्य जोडूंक जाता बरें करून. आनी हें बरेंपण आमकां तशेंच आमचे भोंवतणी जियेतल्यांक फावो जातलें. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कुणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे. दर्याच्या उदका भितर वेळेचेर भितर, राजाच्या टेव्या भितर कितलेच ना म्हाका मेळ्ळे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या दोया बापा, तुजे कोनवाळायेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवचिलें आनी जेजून खुर्सार आपल्या रोगतान ओपलेल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योजना आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोयाळायेन तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासता. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संतोशान समारंभूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमकां आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी समरमता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं ओदीक ओदीक सोपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वीस करतो. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उचर्गी तुका सय सय. सर्वेस्वराचे नामे ताका सय. उचर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवन बोणा भोरली. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. वायट सोडूंक आनी बरें करूंक आनी हे भाशेन हो संवसार बरो करूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दायेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक ही घडी तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आखत आनी आखोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हज्या किरगोळ म्हजो आत्मो मनशांक जाल्या ताची विटूच येतली, तोरी तुजे काळीज मोवाळटोले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका, तोरी तुजे काळीज मोवाळटोले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तान भूक लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू, म्हजें खाण तूंच स्वर्गा वेल्या उंड्या. ये जेजू ये तुका शिवून रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जिवना. ये जेजू ये तुका शिवून रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जिवना. गोरिबाचे तुवें बिराड घेतले, दुर्बळांगेर जेजू भितर सरलो. तुजे सुगूण तुजी ओमीद क्रेस्काय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या. तुजे सुगूण तुजी ओमीद क्रेस्काय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या. तुजो हात लाव एकेच घोटकेन जेजू, गोड फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मोळ. पात
पातक्याचे फोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर पातकाचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर सुर्वेस्पर म्हणटा हांव शिवो देव पातक्यांचें मरण म्हाका नाका बगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय प्रार्थुया सर्वेस्परा कोनवाळ्या बापा तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरण्या खोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. आयज सांजेर 5 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी मिसाची भेट जातली सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. दया देवा काकलुतीच्या बोगुस बापा मोगाच्या बापूय म्हणो कादवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण बात येता सोर म्हज्या पातकां काटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांठा ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण बात येता सोर म्हज्या पातकां काटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांठा